सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळी कुळां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयली आनी तांणी ताका सांगलें, पळय, आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलो आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय. आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं इस्रायल म्हजे पोरजेचो गवणी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मोडार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा हुजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी दाविदाचेर तेल ओतून तांणी ताका इस्रायलाचो राजा केलो. सिंहासनात चडलो तेन्ना दाविदाक 30 वर्सां आसलीं आनी 40 वर्सां ताणें राजवट चलयलोली. हेब्रोनाक जुडाचेर 7 वर्सां आनी 6 म्हयने आनी जेरुसल्याक आख्ख्या इस्रायलाचेर आनी जुडाचेर 33 वर्सां. जेरुसला जियेतल्या जेबुसितांचेर गुरी घालूंक दावीद आनी ताचे मनीस वाटेक लागले. हांणी दाविदाक भेंकडायलो, तूं हांगा भितर सरचोच नाय. कुर्डे आनी पांगे तुका आडायतले. ते अशें चिंताले. दावीद, हांव केन्नाच भितर सरचो ना. तरी पूण दाविदान सियोनाचे कोट आपल्या ताब्यांत केले. हें कोट म्हणल्यार दाविदाचे शार. दावीद ओदीक जोयतीवंत आनी पदवेदार जायत वेतालो, कित्याक सर्वेस्पोर दोळपारांचो देव ताचे सवें आसलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजें विस्वाशीपण आनी मोग म्हज्या विंचोल्यांक सांबाळटली. पुर्वीं तुज्या भक्तांक दर्शनान उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकुट घाला. म्हजे पोरजेंतलो विचून काडलोल्यांक हांवें उबारला. जबाब, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्यांक सांबाळटली. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट करतलो. जबाब, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचोल्यांक सांबाळटली. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जोयतीवंत जायत वेतलो. दर्याचेर पर्यान पावतलो ताच्या हाताची पदवी आनी नदींचेर ताच्या उजव्या हाताचें बळ. जबाब, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विंचलोल्यांक सांबाळटली. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परजोडायलें. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी आतावन देवन आयलेले धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले, ताचेर बेल्झबूल बसला आनी देंवचारांच्या प्रधाना उदेशी
तो देंवचार काडटा. तांकां आपल्या सुरशी आपूण तो वापरांनी तांकां सांगूंक लागलो. सैतान कसो म्हूण सैतानाक भायर घालतलो. खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकांच्या पंगडा एकामेकाचेर उपराजून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज उबें धरून नजो. आनी एका कुटुंबांतल्यान वांगड्यान मोदें झगडीं झुजां उपरासले जाल्यार तें कुटुंब उबें उरूं नजो. तशेंच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर तांचेंय राज उबें उरूं नजो ताचो शेवट पावलो. एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत कोणूय रिगलो तर त्या बलिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्यान ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदल्या उपरांत मात ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुताक धुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा करीत तितलेय लेगून. पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करती तांकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तीं सासणाक उरतात तसले पातकांचे गुन्यांवकार. मेळो आत्मो तांचेर बसला अशें तो म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड, पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करीत तांकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. नियाळाक आदार. रेतीरांत वांटो घेतात, भावाटान सगळ्या लोकांक सांगतात, आपल्याक पवित्र आत्म्याची देणी फाव जाल्यांत आनी दिसपट्टी मागणें रावन मिसाक वेतात. घरांत वायट उतरां शेजाऱ्यांक शिराप घालप, लोकांच्यो खबरो करप हें पवित्र आत्म्या आड न्हय. एका बाजून तूं म्हणटाय तुका पवित्र आत्म्याचें देणें फाव जाल्यांत आनी दुसरे बाजून तूं देवा आनी वायट उतरां उलयतात. धर्मशास्त्री जेजूक सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर ओकमान करीत रावताले. ते जेजूचेर पवित्र आत्मो आसा आनी तो तांच्या बळान सगळ्यो मिलाग्री करता हें धर्मशास्त्री स्विकार करिनासले, कित्याक तांच्यान आपलेपण कुमनाटकाय बदलली आसली. ह्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां धर्मशास्त्री जेजूचेर मेलो आत्मो आसा अशें सांगतात आनी पातोक आदारतात तेन्ना आमी देवा कडसून पयस वेतात आनी त्या पातकाक भोगसणें ना अशें आमकां दिसता. आमचो देव काकुत्सार मोगाळ भोगसण्याचो. जेन्ना आमी आमचे पातोक ओळखून घेनाव आनी पवित्र आत्म्या आड वचून जेजूक नाकारतात तेन्ना आमची पातकां भोगसनात. आमच्या धरून त्या धर्मशास्त्रा भाशेन जाता हें आमी ओळखून घेवन आनी ही चूक आमी आदार ना जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. रायज आमचो थाराव जावन दी. काळजान पातोक ओळखून दूख धरून देवाचो मोग आपणावया.